आईचो विषय भावार्थान वाडूंक धीर आधार। तर भावार्थ म्हणजे कितें ते पयले आमी समजून घेवया। कित्याक आमी भावार्थ बरवासो मोग ही उतरां आयकून जाणा। आनी तो पयलो येता तो भावार्थ। भावार्थ म्हणजे कितें? देवाच्या उल्याक जेन्ना मनीस पाळो दिता तो भावार्थ। देवाच्या उल्याक जेन्ना आमी पाळो दिता तो जाता भावार्थ। तर आमचो भावार्थ कोणाचेर? संवसारी वस्तूंचेर हाचेर ताचेर न्हय, तर कोणाचेर? सांत जुआंवच्या शुभ वर्तमानांत अवेस्पर 3 वेर्स 16 आनी 17 हातूंत आमकां वाचूंक मेळटा, खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो। इतलो ताणें आमचो मोग केलो। कित्याक संवसाराचेर ख्यास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो। हो आमचो भावार्थ। घरांत आमी वा इगर्जेन तेर्स म्हणटना आयतारा मिसा वेळार आनी संभ्रमीक मिसा वेळार सतमंतां म्हणटा। जें कितें आमी सतमंतां म्हणटा तें सगळें आमी भावार्थान मानून घेता। तांतलें कितेंच आमी भायर काडूंक जायना। देखीक कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत आमेन म्हणून आमी सतमंतां सोंपयता। म्हज्यान म्हणूंक जायना कुडीचें जिवंतपण हांव मानून घेता, पूण सासणाचें जिवीत हांव मानून घेना, जायना। तर म्हजो भावार्थ अपूर्ण अधुरो उरतलो। सतमंतांत आमी कितें म्हणटा तें सगळें आमी मानून घेवंक आसा। सतमंतां म्हणजे आमच्या कातोलीक धर्माचो सार आटाप सगळें तातूंत आसा। म्हणटना सतमंतां म्हणटना आमी चित्तान आनी भक्तीन म्हणूंक जाय। बेश्टेच एक संवय जाला म्हणून आमी म्हणत गेल्या आनी आमी कितें म्हणटा तें आमकांच खबर ना, कांयच उपकारना। एक एक उतरां तांतली गरजेची, ती अर्थाभरीत, तांकां खोलाय आसा, हें आमी समजून घेवंक फावो। तिमोथाक बरयल्ले पयले चिटीन अवेस्पर 2 वेर्स 4 आनी 5 हातूंत अशें बरयलेलें आसा, सगळ्या मनशांक सोडवण दिवंक देवाची खुशी आनी समेस्तांक पूर्ण सताचो अणभव मेळ्ळलो ताका जाय। हें सत म्हणल्यार अशें देव एकूच आनी देवाक आनी मनशांक एकामेका लागीं हाडूंक एकलोच आसा, तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त। आमच्या भावार्थाचें केंद्र जेजू क्रिस्त। जेजून आमकां बरी खबर हाडली आनी ही बरी खबर आमकां 2 रुपांनी वा 2 वाटांनी मेळटा।
पयली वाट देवून आयलेली, तोंडी देवून आयलेली, ताका आमी इंग्लिशीन ट्रेडिशन म्हणटा. आनी दुसरी बरयलेली आसा, बायबल, पवित्र पुस्तक. आनी एक तिसरी वाट आसा, पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण, मॅजिस्टेरियम. ह्यो तिनूय वाटो आमकां भावार्था विशीं शिकयतात आनी आमचो भावार्थ घट करतात. आमी म्हणूंक जायना हांव फकत बायबलूच मानून घेता आनी आमची जी परंपरा आसा, ट्रेडिशन, ती हांव मानून घेना. पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण आसा ती हांव मानून घेना, अशें म्हणूंक जायना. ह्यो तिनूय वाटो आमकां भावार्थान जियोंक आनी फुडें वचूंक वाट दाखयतात. आतां ही बरी खबर परगटची जबाबदारी जेजून आपल्या आपोस्तालांक दिली. मातेवाच्या वांजेलांत अवेस्पर 20:8 वर्स 19 हातूं जेजू अशें म्हणटा, वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शीस करात. सगळ्या राष्ट्रांक, कोणाकूच सांडिनासतना म्हजे शीस करात. मार्काच्या वांजेलांत अवेस्पर 16 वर्स 15 हातूं जेजू म्हणटा, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक बरी खबर परगटात. आनी हो भावार्थ सांबाळचो आनी त्या भावार्थाची अधिकृत समजावणी, इंटरप्रिटेशन म्हणटा आमी इंग्लिशीन, आनी अधिकृत शिकवण दिवचो अधिकार कोणाक आसा? पवित्र सभेक, इगर्ज मातेक आसा. पाप साहेब आनी बिस्प साहेब हांकां तो अधिकार आसा. लुकाच्या वांजेलांत अवेस्पर 10 वर्स 16 हातूं आमकां वाचूंक मेळटा, तुमचे आयकतात ती म्हजे आयकतात, तुमची बेपरवा करतात ती म्हजी बेपरवा करतात, आनी म्हजी बेपरवा करतात ती म्हाका धाडल्या ताची बेपरवा करतात. देखून आमी पाप साहेब, बिस साहेब कितें आमकां अधिकृत शिकवण शिकयतात, ती शिकवण आमी मानून घेवंक आसा आनी ते शिकवणे प्रमाणे आमी जियोंक आसा. फकत तांकांच तो अधिकार ना, तो आमकांय दर एका क्रिस्तवांक आमच्या बावतिजमा वरवीं आनी क्रिस्मा वरवीं मेळ्ळा. जुवांवची पयली चीट अवेस्पर 2 वर्स 20 अशें म्हणटा, तुमकां क्रिस्ताचो पवित्र आत्मो दिवन देवान मागल्यांत. आमकां कितें? आमकां तेलान मागल्यांत? ना, जेजूच्या पवित्र आत्म्यान आमकां मागल्यांत. आनी ती चीट अवेस्पर 2 वर्स 20 आनी 7 म्हणटा, देवा कडचो तुमी पवित्र आत्मो घेतला, तो तुमचे सवे आसा, म्हणटोच दुसऱ्या कोणाचे शिकवणेची तुमकां गरज ना. ताचो आत्मो तुमकां सगळी शिकवण दिता आनी ही ताची शिकवण खरी, फटकिरी न्हय. म्हणून हे ताचे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी जेजू सवे रिगून रावात. आतां आमचो भावार्थ आमी फकत उतरांनी मात्र न्हय, आमच्या करण्यांनी
आणि आमच्या जिविताचे चालीन आमी तो जिवंक आसा आनी हेरांक तो दिवंक आसा. आनी हें करूंक आमकां कोण धीर आदार दितलो? दुबावच ना, आमच्या घामाची गरज आसा. पूण पावना, आमकां देवाचे कृपेची गरज आसा आनी ती कृपा आमकां पवित्र आत्मो दितलो. आनी जितले आमी देवा लागीं मागता, सायबा म्हजो भावार्थ जियोंक, म्हजो भावार्थ परगटूंक तूं म्हाका धीर आदार दी म्हणल्यार देव दितलो. भावार्थ आमच्या जिविताक अर्थ दिता, मिनींग. भावार्थ आमच्या जिविताक खोलाय दिता, डेप्थ. भावार्थ आमचे जिवीत आशेन भरता, निराशेक सुवात ना. जें कितें हांव ह्या संवसारांत भोगता, जियेता, तें फुकट वेचें ना. ताच्या फाटल्यान देवाची एक येवजण आसा, मांडावळ आसा. हें जेन्ना हांव भावार्थान मांडून घेता तेन्ना म्हाका धीर आदार मेळटा. आनी शेवटाक आमचो भावार्थ फकत उतरांचो मात आसचो न्हय, फकत विधी करून, रिच्युअल्स. आतां ह्या प्राचीत काळार आमी जायत्यो विधी करतात. मागणें करता, जिंजवार उपास करता, कुर्सा वाट करता, कोण चलोवन यात्रीक पैण करता. हें सगळें बरें आसा, पूण म्हजें जिवीत हांवें बदलून घेवंक आसा. एक 2 पावलां तरी हांवें फुडें वचूंक आसा. असलो भावार्थ घेवन ह्या प्राचिताच्या काळार आमी आमचें जिवीत शांतीपणाचें आनी भक्तीपणाचें करुया.